नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. घर प्रवेशा उपरांत 8 दिसांनीच फोडले घर. सुमार 2.5 लाखाची रोख रक्कम फारयली. अनवळख्या चोरा आड गुन्यांव नोंद. गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांक मेळटली आधारभूत किंमत. मुख्यमंत्र्यान मंजूर केले 12 कोटी 70 लाख रुपया. 30 जुलय मेरेन दूधकारांच्या खात्यांत जमा जातली रक्कम. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरांची माहिती. दत्ताच्या देवळात मुर्त्यांची चोरी जावंकूच ना. समितीच्या निर्णया कौल घेवनूच पोरण्या मुर्त्यांचे केले विसर्जन, सांगतात देवस्थान समितीचे पदाधिकारी. पुलिसांचे कृत्य बेकायदा. न्यायालयात मागतले दाद, दिला शिटकावणी. राजधानी पणजेत वाडला स्पांचो आंकडो. स्पाच्या नांवान चलता नाका जाल्ले धंदे. उत्पल पर्रीकार आनी आपाचो गोंय मुखेली अमेत पालेकाराचो आरोप. मालीम जेटीकडे उडयल्लो डस्टबिनांनी साचला पावसाचे उदक साचिल्ल्यान डस्टबिन जावन रावल्यात जळारां पुसपाच्यो टाकयो. भलायकी खात्यान दिवचे लक्ष, लोकांची मागणी. आनी फाटल्या वर्सा बेळगांवच्यान विकती घेतल्यात 23,000 मेट्रीक टन भाजी घेवपाक सरकारान मोडल्या 1,90 रुपया. फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायची माहिती. आता खबरो विस्तारान. गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांची फाटले 5 म्हयन्याची आधारभूत रक्कम दिवपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान 12 कोटी 70 लाख रुपया मंजूर केल्यात. 30 जुलय मेरेन सगळ्या दूध उत्पादकांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा जातली अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. फोंडे सहकार खात्याच्या स्थापना दिसा निमतान आयोजीत केले कार्यावळीत मंत्री उलयतालो. दुधाचो सपोर्ट प्रायस आसा पळय न्ही ते पयशे येवना अजून, पूण माननीय मुख्यमंत्र्यान साधारणशे 15 दिसां पयलीं 12 कोटी आणि 70 लाख रुपया सँक्शन केले. पूण मदलो प्रवास जो आसा पळय न्ही तो प्रवास सामको परतीत जाला. डेअरी कडल्यान थंय वचपाक जाय, मागीर सोसायटी कडल्यान शेतकाऱ्या कडेन वचपाक जाय, शेतकाऱ्यांनी सही करून दिवपाक जाय, ते सही केल्ले मागीर परत एनिमल हजबंड्रीक वचपाक जाय, एनिमल हजबंड्रीक मागीर तुगेले हाका एकाउंट्सां वचपाक जाय. खुबसो प्रवास. म्हणजे पणजे वचून जर जायत पयलीं फातर्पे वचपाचें, फातर्पेच्यान मागीर मडगांव येवपाचें, मडगांवच्यान वास्को वचपाचें आनी वास्कोच्यान मागीर पणजे वचपाचें. असो थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस. पूण एक गॅरंटी दिता, हे 12 कोटी 70 लाख जे आमच्या सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान जे पास केल्यात ते जुलयच्या 30 तारखेपर्यंत तुमच्या अकाउंट्साचेर येतले. राजधानी पणजे स्पांचो आंकडो बरोच वाडला. स्पा हे नांवा खातीर आसात. स्पांच्या नांवान नाका जाल्ले धंदे चलतात असो आरोप उत्पल पर्रीकार आनी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार हांणी केला. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेत स्पा वाडल्यात. पणजेच्या कोनशांनी स्पा आसात. मध्यान राती ह्या स्पांनी नाका जाल्ले धंदे चलतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार एक मनीस ह्या स्पा कडल्यान हप्ते वसूल करता असो गंभीर आरोप उत्पलान केला. पळयत थंय स्पा दिश्टी पडटात. ताका लागून सरकारान ह्या स्पाचेर नियंत्रण दवरपाक जाय म्हूण उत्पल मागता. महानगरपालिकेक पणजे ही स्पा सिटी करपाची आसा काय कितें म्हूण उत्पल विचारता. आयकात ताचें म्हणणें. हांव फाटीं एका इंटरव्यूवान हेंच उलयलेलो. ते 18 जून रस्त्यार बी गेल्यार टर्न जाता ते स्पा दिसता. ते रातचे आफ्टर रॅप म्हणजे कितें कशें जालां आनी कितें अलावड केलां आय डोंट नो. काय अशीच पॉलिसी जाल्या की 100 स्पा भरतले कितें पणजे. आनी थंय खूब इलिसीट एक्टिविटी जाता लेट नायट. हेंय लक्षांत येयलां. आनी एकटो मनीस हफ्ते घेवपाक जाय. सो हाचेर एक सरकारान क्लियर करूंक जाय की कितें पॉलिसी म्हणजे म्युनिसिपालिटी तांकां लायसन्सां दिता कितें चल्लां, कितले आमकां दितले. कबड्डी मेळत ते पळयता थंय स्पा दिसता. आनी ते इलिसीट एक्टिविटीचो अड्डो तो. रातचे इफ यू गो लेट नायट सगळें कितें चलता. सो दीस इज अ सिरियस इशू. पणजे कितें हातूंत कसलोच बिजनेस हाडपाक सोदता काय कितें. कित्याक सकाळचे बिजनेस आसा तांकां तुमी पे पार्किंग घालून काबार केल्या. कोणीय मातशी गाडी रावयतलो जाल्यार पे पार्किंग करचें पडटा म्हणून ते अवॉयड कमींग टू पणजे. भायल्या भायर वता थंय पे पार्किंग ना, थंय भायर काडून थंय वचून गिरायक करता. पणजे येवन गाडी पार्क करप इवन अर्द्या वरा खातीर पे करचें पडटा म्हणून ते अवॉयड. असले धंदे आतां येवपाक जाय. सो पयलीं असले आमकां बार्देजान दिसताले ते खंय कंट्रोल येवपाक जाय. आय डोंट नो वॉट इज CCP डुईंग, वॉट इज मेयर डुईंग. काय मेयराचे असले धंदे हाडप इज अ पॉलिसी आय डोंट नो.
पणजेत आयज पळयतलो जाल्यार 20 ते 25 स्पा जाल्यात. शिंदळकी वेवसाय खुलेआम सुरू आसा. तशेंच जांकां हप्ते पावोवपाक जाय तांकां ते पावतात असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. हप्ते पावनात ना जाल्यार इतल्या स्पांक परवाने दिवंक ना म्हूण तांणी सांगचें अशें पालेकाराचें म्हणणें. आणि ती परिस्थिती आम्ही पणजे आणि क्रायम ब्रांचच्या भितरूय पळयल्या. कारण आज पणजेन नियरली 20 ते 25 नवे स्पा जाल्या. 20 ते 25 स्पा जाल्या. दिसना खंय वस्त स्पा. हे स्पा हेल्थाची परमिशन आसा. जे क्रायम ब्रांचाचे पुलीस आसा तांकां हे दिसता काय ना काय तांच्या अंडर जाता. इट इज सरप्रायझिंग दॅट द ओल्डेस्ट स्पा हॅव क्लोज डावन बट सम VIPs have open spas. So why this is happening? Why this is only promoting culture where जे आमकां माहिती मेळ्ळ्या प्रमाणे प्रॉस्टिट्यूशन खुलेआम चल्ला आणि जे हप्ते वचपाचे जे डिपार्टमेंटाक आसा ते वता म्हणून हांचेर कारवाई जायना. अदरवायज पुलीस कुड्डे आनी बेड्डे न्ही सगळें दिसता न्ही समोर आमकां दिसता जाल्यार नंबर ऑफ स्पास is directly proportionate to the amount of bribe that is going to the departments. I am making this clear cut statement. नाल्यार तांणी सांगचे की इतल्या स्पांचे परमिशन आमी दिला आणि हे इतले स्पा पणजेन आसा म्हणून फाल्यां मेजून दाखय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर. मालीम जेटी वाठारांत फुटलेले कोयराचे डस्टबीन उडयल्यात. पावसाच्या उदकाक लागून डस्टबीन भरल्यात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हे डस्टबीन जळारां पुसपाच्यो टाकयो जावन रावल्यात. ह्या प्रकाराकडे कोणाचेच लक्ष ना. ताका लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय वाडला. मालीम जेटी कुशीक आशिल्ल्या गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या जाग्यात फुटिल्ली डस्टबिनां रास मारून दवरल्यात. पावसाक लागून ह्या डस्टबिनांनी उदक सांचून रावला. सांचून राविल्ल्या उदकाक लागून डस्टबिनांनी जळारां पोसल्यात. ताका लागून डेंग्यू मलेरिया सारकिल्ली साथीची दुयेंसां पातळपाचो भंय पडला. ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन भलायकी खात्यान योग्य ती उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आम्ही सध्या आसा ते म्हटल्यार मालीम जेटी हांगासर आणि माझे फाटल्यान जर तुम्ही पळयले जाल्यार तुमकां कळत आसतलें की हे जे कंटेनर हांगासर हाडून उडयल्यात ते म्हटल्यार ही जी एरिया आसा म्हणजे हो जो जागो आसा तो टुरिझम डिपार्टमेंटाचो जागो आसा. आणि ही सगळी जी म्हणजे डस्टबिनां जी आसा मोडकी तोडकी डस्टबिनां ही टुरिझम डिपार्टमेंट हाडून हांगासर दवरता. आणि सध्या जर आमी पळयले जाल्यार हे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे तुम्ही पळोवपाक शकता सगळी कंटेनरां हांगासर हाडून उडयल्या. मोडलेली जी कंटेनरां आसता ती म्हणजे बीच लायनींग आसतली किंवा टुरिझम डिपार्टमेंटाची जी हॉटेल्स आसतली तांचे भायर दवरलेली जी डस्टबिनां आसतली ती सगळी डस्टबिन्स हाडटात आनी हांगा उडयता. सध्या जर तुम्ही पळयले हांगासर जाल्यार हे तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर कशा तरेन हातून उदक जे आसा ते साचला. आणि हांगासर जर पळयले जाल्यार सध्या मॉस्किटो ब्रिडींग जे आतां चालू आसा आणि तुम्ही पळयले जाल्यार हांगासर उबे सुद्दां रावपाक जायना कारण म्हटल्यार सारखे मॉस्किटो हांगासर आमकां जर पळयले जाल्यार आतां सध्या दाड्डा काडून दवरल्या. आणि तुम्ही पळयले थोडी जी डस्टबीन आमकां हांगासर दिसतात ती खंय तरी अशी आडवी घालून दवरल्या आणि थोडी परती करून दवरल्या. आमी जर पळयले जाल्यार परती सुद्दां डस्टबीनची करून दवरल्या तातून सुद्दां उदक साचलेलें आसा आणि तातून खंय तरी जराळी सारखे भोंवतात. हांगासर 5 मिनटां न्हू 1 मिनिट सुद्दां रावपाक जायना. आणि माझे फुडल्यानच जर तुम्ही पळयले जाल्यार हांगासर जायती आमकां घरां सुद्दां दिश्टी पडटा. ही तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर घरां आसा लोकांची शॉपां आसा आणि हे हाचेच मुखार लोक हांगासर रावतात आणि ताचेच मुखार खंय तरी ही डस्टबिनां हाडून उडयलेली आसा. टुरिझम डिपार्टमेंट ही जी डस्टबीन आसा ती हांगासर हाडून उडयता. पूण लोकांचो खंय तरी विचार करपाक जाय कारण म्हटल्यार सध्या पावस सुरू आसा आणि जस्ट आतांच सुरू जाला पावस. लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे ही मे म्हयन्यान हाडून हांगासर उडयलेली आसा आणि ताचेर कोणाचोच लक्ष ना अशें हांगासरले लोक जे आसात ते उलयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. फाटले वर्सा 1300 गोंयच्या शेतकारां कडल्यान 1700 मेट्रीक टन भाजी फलोत्पादन महामंडळान विकत घेतल्या. सरकारान ह्या शेतकारां कडेन 6.5 कोटी रुपया दिल्यात जाल्यार बेळगांव 23,000 मेट्रीक टन भाजी विकती घेतली. ते खातीर सरकारान वट्टे 91 कोटी रुपया खर्च आयिल्ल्याची म्हायती फलोत्पादन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली. गोंय आता भाजयेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जायत चल्ला. 2019 ते 25 वर्सां ह्या काळात भाजयेच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ जाल्या. दर वर्सा जून आणि जुलय महिन्यात गोंयांत भाजयेचें उत्पादन कमी आसता. ताका लागून बेळगांवच्यान भाजी विकत घेवची पडटा. फाटल्या वर्सा बेळगांवच्यान 23,000 मेट्रीक टन भाजी विकत घेतली.
ते खातीर सरकाराक वट्ट 91 कोटी रुपया खर्च आयलो म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान म्हायती दिली. शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन सरकार दिल्ल्या कारणान आमची भाजी ही वाडत आसा. आनीक गेल्या वर्साक आमी लोकल भाजी 1700 मेट्रीक टन घेतली आनी 1300 लोकांक ती दिली आमकां. आनीक सादारण 6.5 कोटी आमी सरकारा मार्फत शेतकऱ्यां पर्यंत पावयले. आमी डायरेक्ट ऑनलायन ट्रान्सफर करतात 20 ते 25 दीस भितर, एक एकदां तेजी कमी बी 15 दीस भितर सुद्दां तांकां पयशे पावतात. सो शेतकऱ्यांक कसलोच त्रास जायना. आनी आमी 19-20 ते आज 25 म्हणल्यार जे फिगर पळयतात तातूंत सतत वाड जाल्ली आसा भाजी. आनी ऑनरेबल सीएमाचो जो प्रोग्राम आसा स्वयंपूर्ण गोवा, हातूंत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन खूब नेटान काम करता. आनी आमी सादारण 8 आयटम कॅबेज तुगेली ग्रीन चिली, भेंडी, चिटकी अशी 8 आयटम आमी बेळगांव सावन हाडनात प्रोडक्शन जाता तेन्ना. ओन्ली आमी जून जुलय ह्या 2 म्हयन्यांक आमकां मातशी कमी भाजी येता लोकल. आमी एकंदरीत ही जी भाजी घेतला ती सगळी आमच्या शेतकऱ्यांनी, यूथ शेतकऱ्यांनी केल्ली आसा. तशीच आमी 24-25 वर्साक बेळगांव सावन 23,000 मेट्रीक टन भाजी हाडली आनी ती सादारण 91 कोटीची आसा. फलोत्पादन महामंडळाची पुराय गोंयांत 1200 स्टॉलां आसात. मात वेगवेगळ्या कारणांक लागून दर वर्सा 15 ते 20 स्टॉलां बंद पडटात. जाल्यार 150 स्टॉलां पयशे भरूंक नाशिल्ल्यान तात्पुरती बंद केल्यात. 2025 वर्सा एप्रिल ते जून म्हयन्या मेरेन गोंयच्या शेतकारां कडल्यान 600 मेट्रीक टन भाजी विकत घेतल्या. तातूंत काकडी, भेंडे, चिटकी, कोकण दुदी, वांयगे आनी हरव्यो मिरसांग्यो ह्या भाजयेंचो आस्पाव आसा. हे खातीर सरकाराक वट्ट 2 कोटी 71 लाख रुपया खर्च आयला. जाल्यार बेळगांवच्यान 5024 मेट्रीक टन भाजी घेतिल्ल्यान सरकाराक 15 कोटी रुपया खर्च आयला म्हूण फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान म्हायती दिली. आमचे 1200 स्टॉल आसात ऑल ओव्हर गोवा. हातूंत लेडीज जवळ जवळ 45% लेडीज आसात. आनी एक पाटी लेडीज लग्न जातात, ती दुसरी गांवांक वतात आनी तेन्नाय ती रिक्वेस्ट करतात की आतां आपल्या तागे भाव ऑलरेडी सर्विसी आसता किंवा तांकां त्या इंट्रस्ट आसना भाजी धंदो करपाचो, अशें हातूंत ती रिक्वेस्ट करून बंद करतात. एक वेळार कितें जाता की आमी ओवरडू उरता, म्हणल्यार भाजी आमकां पयशे दिवपाचे उरता ते, अशें तेन्ना आमी तांकां नोटीस काडून तांकां भाजी बंद करतात आनी पयशे भरतकीर परत चालू करतात. अशें खूब कारणां खातीर अशें जाते. हय सर, कितली सध्या आसा आमची 1200 चालू आसात आनी सादारण 150 ऑन होल्ड आसात. ऑन होल्ड म्हणल्यार कितें की टेम्पररी बंद आसा ती. सो ती आज तांकां पयशे भरले तर आमी तांकां चालू करतले. सादारण वर्साक 15 ते 20 बंद जातात. ह्या कारण पळय तुमकां सांगली त्या कारणान विविध कारणां खातीर ती बंद जातात. ओके. पूण तेज्या पेक्षा चड चालूय जाता. एप्रिल ते जून पर्यंत आमी लोकल भाजी ही 600 टन घेतला आनी ताजो इन रुपीज 2 कोटी 71 लाख म्हणल्यार सादारण 2.5 कोटीची भाजी आमी लोकल फार्मरा कडच्यान घेतला. आनी बेळगांवच्यान आमी 5024 टन हाडला आनी ताचो व्हॅल्यू जवळ जवळ 15 कोटी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. सुमार 4 कोटी रुपया म्हणून विकती घेतिल्ली सोलर फेरी बोट अजूनय वापराविणे तशीच पडून आसा. पूण आतां ही फेरीबोट वापरात येतली. विजय मेरान शिपबिल्डिंग कंपनीन हे फेरी 1 वर्साच्या कंत्राटाचेर घेतिल्ली, अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. फाटले कितलेशेच म्हयने वापराविणे पडून आशिल्ली सोलर फेरी बोट आतां वापरात येतली. न्हंय येरादारी खात्यान ही बोट 1 वर्साच्या लिजार दिल्या. विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन सगळ्यात चड बोली लावन ही सोलर फेरी बोट 1 वर्सा खातीर घेतल्या. आमकां 1 लाखा मेरेन बोली अपेक्षीत आशिल्ली, पूण तांणी 1.5 लाखांची बोली लायली. आतां 1 वर्सा मेरेन ही सोलर फेरी बोट विजय मरायन कंपनीच्या ताब्यात उरतली. आतां ते कशे पद्दतीन हे फेरी बोटीचो वापर करतात हो तांचो विशय. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ज्या उद्देशा खातीर ही सोलर फेरी बोट बांदून घेतिल्ली ताच्या खातीर तिचो वापरूच जालो ना आनी सद्याक ही फेरी बोट वापराविणे तशीच पडून आसा. ताका लागून जे कंपनीन ही फेरी बोट बांदिल्ली तांकां सुमार 60 लाख रुपया दिवकूच नाशिल्ल्याचे न्हंय येरादारी मंत्री सुभाषाचे म्हणणे. सोलर फेरी ही हायब्रीड फेरी आमी खूब कडेन फिरोवन पळयली की ताजे पॅसेंजरां खातीर दवरली, पॅसेंजर जायना जाले परत ती परत तातूंत भितर रिपेराक येवपाक लागली. ह्या सगळ्या कारणां खातीर आमी कितें केलां आतां की ताचो टेंडर काडपाचो आनी ती चलोवपाक दिवपाची. सो गव्हर्मेंट वील नॉट रन इट.
आनीक ती प्रायवेट पार्टीज कोणी रन दितली आमी तेजे हायर करतले. सो आमी ताजो टेंडर काडलो की हायरिंगाक ती कोणी वापरपाची आनी आमकां पयशे दिवपाचे. सो ह्या फावटीक ती विजय मरायन म्हणटा ते जे शिप बिल्डींग आसा ते तांकां ते दे आर दी हायेस्ट बिडर. हायेस्ट बिडर म्हणल्यार आमी मिनिमम बेज प्रायस दवरिल्लो 1 लाख, तांणी 1.5 लाख घाल्लो आसा आनी ती तांकां वतली. सो सोलर फेरीज वील बी पूट टू यूज. सो ते ट्युरिजमाक वापरता कशें वापरता खबर ना म्हाका कित्या खातीर घेतलं ते. ना प्रॉफीट बिलकूल ना. ते आमी तेजें फायनल बिलूय हें केलें नाशिल्लें, कारण ती ऑपरेशन्स जालें. हांव मिनिस्टर जाले नंतर इमिडिएटली म्हजे कडेन आयली, पूण ती पयलीं बांदप दुसऱ्यान केल्ली. सो वेन वी रियलायज दॅट इट इज नॉट एट फूल हें तुगेलें परफॉर्मन्स तशें ना म्हणटकच ताजें ते एक बॅलन्स आमी दवरिल्लें. 60 लाख ताका पेमेंट करपाचो आशिल्लो, तो आमी केलो ना. बिकॉज दॅट वेसल वॉज नॉट ऑफ दॅट कॅलिबर अशें दिसलें म्हाका. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. साखळेच्या दत्ताच्या देवळात मुर्त्यांची चोरी जावपूच ना. समितीच्या निर्णयाप्रमाण कौल घेऊनच पोरण्या मुर्त्यांचे विसर्जन केल्याचे देवस्थान समितीचे पदाधिकारी सांगतात. पण या प्रकरणात चोरयेचे स्वरूप दिवन दिवचल मामलेदार आणि पोलिसांनी अधिकारांचो गैरवापर केलो. ह्या प्रकरणाचे न्यायालयात दाद मागतले अशी शिटकावणी देवस्थान समितीन दिल्या. ह्या देवस्थानात चोरी जावना. आमकां 3 मुर्त्यो आमी नारव्या तीर्थार व्हरून इमर्स केल्या. त्यो करपाक फाटसून अशी परिस्थिती जाली जेन्ना आमी कमिटीक उबे रावले आनी देवाक प्रसाद घेतलो. प्रसादीन आमकां देवान थोडे दोश दाखयले, देवळान दोश आसा आनी ते दोश कितें ते तुमचें कमिटीचें इलेक्शन जालें की आपले कडेन आमकां सांगलें. त्या प्रमाणे आमी कामाक्षी वचून प्रसाद घेतलो. कामाक्षी प्रसादाचेर सांगले थोड्या मुर्तींनी दोश आसा. त्यो मुर्ती एक मुर्तीचो प्रसाद लायले उपरांत 3 मुर्तींनी दोश दाखयले, ज्यो मुर्ती उत्तर पुजा जावन अश्यो पडलेल्यो कोणशाक. फातराच्यो मुर्ती पंचधातू बी अशी काही ना. आनी कामाक्षीचो शब्द घेवन तिणें उडे म्हूण सांगले उपरांत आमी देवळान आयले. आमची कमिटी आशिल्ली सगळी. आमी दत्त महाराजाक भटजी कडसून सांगणे करून नाल दवरून सांगणे केले आनी त्यो मुर्ती नारव्यार व्हरून तीर्थाक विसर्जन केलें. कॉमन नॉलेज थेफ्ट म्हणटा न्ही, दुसऱ्याची वस्त जर आपणे व्हेली ती थेफ्ट जाता इंडियन पिनल कोडाक. हांगा देवळाचे म्हाजन आनी देवळाचे ओनर एज पर म्हाजनिया एक्ट. म्हाजनाचो आमी प्रतिनिधी, आमी आमच्यो वस्तू कशी चोरी करूंक शकता आनी त्यो जर उदकान सोडल्यो ताजे पासून मॉनिटरी बेनिफीट ना जाल्यार चोरी ही जायत ना. पूण पुलिसांक इतलेंय कळना ही चोरी आसा काय ना, तांणी चवकशी केली ना. आनी फुकटची म्हाका जाय दिसता एक कसरी षडयंत्र जे इनवॉल्व करपाचें काम जाता. आमचे घरचेच वेदी हांगाचें इन्फॉर्मेशन लीक करता आनी म्हजें स्ट्रॉंगली एलिगेशन आहा की पयलींच्या कमिटींतले मेंबरूय हातूंत इनवॉल्व आसा ह्या कॉन्स्पिरसीन. आनी हांव स्ट्रॉंग एलिगेशन करता तांचेर. कारण फाटल्या इलेक्शना पासून हो इश्यू सुरू जाला आनी फाटल्या फेब्रुवारीन जेन्ना इलेक्शन जालें पळय ते मिनिट्स पासून मॉनिपुलेट जाल्ले. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इलेक्शन जाल्लें बाय रेजिंग ऑफ हँड्स. इलेक्शन जालें फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ दत्तावडी संस्थान. केन्ना जावंक नाशिल्लें. आनी तें बी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली हें दत्तावडी संस्थान अशें रमजानाक बऱ्या भशेन जावचें म्हणून. पूण तांच्यांनी फोर्सफुली इलेक्शन केलें आनी सगळे पॅनल तांचे पडले आनी थंयच्यान कॉन्स्पिरसी सुरू जाले. आनी मिनिट्स मॅनिपुलेट करून तांणी सांगलां इलेक्शन इज युनेनिमसली हेल्ड म्हणून, वीच इज टोटली रॉंग. आनी आमी जनरल बॉडीन तो विशय काडटले मागीर. पूण दीस इज फॉल्स स्टेटमेंट ऑन पेपर बाय द सेक्रेटरी बरयता म्हणटा सेक्रेटरी. म्हणजे ही एक अशें केलां म्हणजे फाटल्या 3 वर्सांक कितें मॅनिपुलेशनां केल्ली आसतली तें हांव नोकळो तुमकां सांगूं. म्हणजे म्हजें एलिगेशन आहा की फाटल्या कमिटीच्या हातूंत भेदी आसतले म्हणून. म्हाका हातूंत अजापाचीच गोश्ट दिसता की मामलेदाराक कसलो पावर दिला आनी कोणें पावर दिला डायरेक्शन दिवपाक पुलिसाक की हाजेर BNSाचेर ऑफेन्स रजिस्टर कर म्हणून. मामलेदार एक क्वाझी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. मामलेदार हॅज गॉन अँड हॅज मिसयूज हिज पावर. मामलेदाराक कसलोच पावर ना की डायरेक्शन पुलिसाक दिवपाक. जेन्ना म्हाका शर्मदाचो फोन आयलो, सर म्हणपाक लागलो तुमी अरेस्ट जाल्या. हांवें म्हणलें अरेस्ट कसो जाला? मामलेदारान डायरेक्शन दिलां म्हणपाक लागलो तांकां अरेस्ट. म्हाका कॉमीक दिसली. म्हाका सद्याक जोक दिसलो की मामलेदारान सांगून पुलिसान अरेस्ट केला. म्हणजे आमी सगळी फूल जाय जाल्यार आमकां त्या दिसा इमिडिएटली हायकोर्टान वचून जातालें बिकॉज दोगांची लिबर्टी वॉज एट स्टेक.
बिकॉज मामलेदारान जो पावर जो यूज केला और मिसयूज केला हाजी गोष्ट वी विल गिव अ थरो वी विल फाइल अ थरो लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कंप्युटर ऑथॉरिटी, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ गोवा and the competent authorities. We will file and we will exercise all our remedies. लोलये आणि पैगीण गांवच्या पठाराचेर येवपी इको टुरिझम प्रकल्प, IIT, उद्देगीक वसणूक आणि फिल्म सिटी प्रकल्प आमकां नाका. ह्या प्रकल्पांक आमदारांनूय तेंको दिवचो न्हू. आमदार फाटीं सरना जाल्यार ह्या प्रकल्पा आड कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी लोलये आणि पैगीणच्या लोकांनी दिल्या. लोलये आणि पैगीण गांवच्या पठाराचेर येवपी इको टुरिझम प्रकल्प, IIT, उद्देगीक वसणूक आणि फिल्म सिटी सारकिले प्रकल्प आमकां नाका. हे दोन्ही गांवचे अस्तित्व ह्या पठारा खातीर तिगून उरलां. ह्या पठाराचे हे प्रकल्प आयले जाल्यार सैमाचेर हावळ येतली आनी आमच्या गांवचे अस्तित्व धोक्यात येतले अशें थळावे लोक सांगतात. लोलये आनी पैगीण कम्युनिटीन हे प्रकल्प हाडपा खातीर हालचाली सुरू केल्यात. जवळ 10 वर्सां ह्या पंचायतीक आमी येले हे केल्ले आसा. हांव एक लास्ट IIT टायमार जे गोश्टी जाल्ल्यो आनी थोडी गोश्टी हांव एक थोडक्यात तुमकां सांगूं सोदतां. हांवें ज्या लास्ट IIT टायमार सांगिल्लें की लोलये टू पळेल ह्या एरियेक जवळ जवळ आमगेली बीच जी एरिया आसा म्हणजे जी कोस्टल एरिया ती ऑलमोस्ट घेतली आहा म्हळ्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन. ती हांव तुमकां एक्सप्लेन करता. वाटोऱ्यां जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, मागीर शेंद्र्यां जवळ जवळ 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, कुपां जवळ जवळ 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर आहा, तांची 13 लाख ही ऑलमोस्ट आमगेली प्रायवेट प्रॉपर्टीन घेतली आहा, विकला ऑलमोस्ट. मागीर आमी आतां फक्त आमी कितें करता हो रिजर्व आमचे खातीर हो फ्लॅटो आमी टोटल जो कितलो थोडोसो आमचे खातीर राखीव तो आमी हो एक आमी आमचे खातीर दवरपाक सोदता. तेतूंत तुमगे रेल्वे येतलें, डबल ट्रॅकिंग येतलें, तुगेलें 6 लेन हायवे येतले. मागीर हें सगळें करपाक जाय जाल्यार आमकां थंय गांवच्या लोकां खातीर कांय उरपाना. म्हण आमगेले जेन्ना 2016 ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी एनिमसली ऑल ओव्हर तुगेले सगळे लोकांनी तेंगे फक्त कम्युनिटीचा एक 50-100 लोक हाडटा आनी ते ऑफर करतात. ऑलमोस्ट 90% लोक ताका ऑफर करून आमी एक थोडी रेजोल्युशन घेतली आनी ती रेजोल्युशन आयज पर्यंत आसा. अजून पर्यंत तेजी आमची चालू आसा. म्हळ्यार अजून पर्यंत तेमी चॅलेंज केल्ली की अजून पर्यंत तेंकां बायंडेड जालां. म्हळ्यार अजून पर्यंत ती आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायती झगडटात. मागीर इतली आसतना ते लोकांक बायपास करून हे थोडे प्रोजेक्ट हाडून हाडटा. मागीर तेजेर हो गांवच्या लोकांक मागीर अपील आहा सगळे गांवच्या लोकां खातीर. मॅसिव सारकी लँड आमची सेल जावपाची कम्युनिटी पैगीण कम्युनिटी आनी लोलये कम्युनिटी एक सडेन चालू आसा. हितून कोण इन्वॉल्व आसा ते आमी पिक्चराक आमकां जशें प्रूफ मेळटा जशें कोण कोण कोणाक भागीदारी आसा ते थोडे लोक आसात ते आमकां खबर आसा. पूण जेन्ना प्रूफ मेळटा तेन्ना आमी परत तुमकां सांगतले. आमचे कडेन आज प्रपोजल आयला की कुयटी पठाराचेर रोड जो आज पळय मागतात ताचेर आमचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप आमचो सदांच आसतलो. कारण फ्लॅटोच जर ना जाले जाल्यार फाल्यां मे म्हयन्याक आमी उदक खंयचे पिवप हो मोठो प्रश्न आमचे मदीं आज उप्रासता. कारण जे पावसाचे पळय जे उदक येता ते जर डोंगर आमी काबार केले, फ्लॅटो जर आमी काबार केले जाल्यार फाल्यां ते साचतले खंय. कारण आज जे पळय उदक थंय साचता तेच उदक सकयल आमकां मेळटा आनी तातूंतल्यान आमच्या उदकाचो हो जो प्रश्न आसा ताजो सुटावो जाता. तेन्ना हो जो रोड जो पठाराचेर पळय मागतात तो कायद्यानुसार परमिसिबल ना. हाजेर आमी पंचायतीन रेजोल्युशनाय घातल्या पैंगीण पंचायतीन ग्रामसभेक आनी हो आमी केन्नाच जावपाक दिवपाना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मळकर्णीकार. नावेली रोझरी कॉलेजीचे इमारतीच्या बांदकाम विशयावेल्यान चर्चीच्या पाद्रीचे बेबुनियाद आरोप तशेंच विधानां खपोवन घेवचे नात अशें म्हणीत नावेलीच्या थळाव्यांनी जाहीर सभा घेवन आपली भूमिका स्पश्ट केली. पळयात पुराय बातमी. नावेलीच्या रोझरी चर्चीच्या पाद्रीचेर केल्ले बेबुनियाद आरोप हाचे फुडें खपोवन घेवचे नात अशी भूमिका घेत नावेलीच्या थळाव्यांनी सभा घेवन स्पश्ट केले. रोझरी कॉलेजीचे नव्या इमारतीचे बांदकामा वेल्यान कोणे तरी समाज माध्यमाचेर केल्ल्या आक्षेपार्ह पोस्टा उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो. मात ह्या बांदकामा खातीर रितसर परवाने घेवन कामाक सुरवात केल्ल्याचे थळाव्यांनी स्पश्ट केला. आयकात तांचे म्हणणे. रोझरी हायर सेकंडरीचे बांदकाम जे चलता ते करून मुखार सरल्यात ताचे विशीं हांव सांगता. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या नेमानुसार आतां ह्या हायर सेकंडरीच्यो कार्यावळी आनीक वाडटल्यो. ताकाच लागून हे वाडयता. कार्यावळी वाडटल्यो
ऍक्टिव्हिटीज वाडटल्यो, स्टुडंट्स वाडचे ना, टीचर्स वाडचे ना, हे नोट करचे. Collective decision, not an individual decision to start with the construction work of this new block. Now, having obtained the SANAR, the file was moved to the office of the senior town planner. And the office of the senior town planner, Town and Country Planning Department, South Goa District Office, have issued the technical clearance order dated 4th March 2025. Friends, I have here the copy of the SANAR. I have here the copy of the technical clearance order. And later, we had also the primary health center Naveli issuing its no objection certificate dated 18th March 2025. वो आता एक्सटेंशन ब्लॉक जो आहे आता रोजरी हायर सेकंडरी हांव फुटा की हो प्रोजेक्ट येयलो आनी आतां जास्तीच जातली की सायन्सा भुरगीं आता इस्कॉलाक ती आतां सकाळींची एक टायमार सवय येतली. आमचो फादर पाद्रिगार गेब्रियल सदांच गोंयांत आनी दुसऱ्यांक आयकोपाचो आनी हे दोन गूण ताका जायते गूण आसात पूण हे दोन गूण हांवें म्हज्या जिवितांत अणभवल्यात. जेन्ना आमची फाब्रिका मिटींग जाताली तेन्ना जायते ताका मेळूंक येताले, सट करून उठून उडयतालो कितें जालें कितें जाताय आनी तांकां आयकतालो आनी तांकां जाबाब दितालो. तशेंच केन्ना बरी भावण आयली जाल्यार तांकां केन्नाच आदार दिनासतना परतून दीत ताणीक आसलो. फादरान आनी फाब्रिका कमिटीन केन्नाच कोणाक दुखोवंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. टेणियम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी